एडिट करतले म्हणजे आयज आमी आसा कोरगांव ह्या गांवान आणि तुम्ही हांगा पळोवपाक शकता ह्या डोंगराचेर कोरगांवच्या डोंगराचेर ही टाकी आसा गांवची आणि हांगासरूच हे उदक भरून पायपलायनींतल्यान हे उदकूच फूल गांवांक सोडटाले। पूण हालीं तुम्ही पळयलां आसतलें आमच्या न्यूज चॅनलाचेर नाजाल्यार फेसबुकाचेर कितलेशेच व्हिडिओ येता की भुरग्यांक हांगासर लोकांक उदक मेळना। कितलेशे भुरगे फुडें सरोन व्हिडिओ काडटा की 10-10 दीस 15-15 दीस उदक येना नळांक। जाल्यार ही सगळ्या भुरग्यांक असो प्रश्न पडला की ही टाकी कित्याक बांदून दवरला। आणि आमी जेन्ना अशें इन्व्हेस्टिगेशन केलें हांगासर येवन मे म्हयन्यान सुद्दां हे भुरगे हांगासर येयल्ले तेन्ना आमकां कळ्ळें की ह्या टाकयेन उदकूच सोडिनात। मागीर ही टाकी बांदून हेचेर इतलो पयसो खर्च करून कित्याक ते पयशे वेस्ट घालयला। जर ही टाकी भरलेली हेची कॅपॅसिटी 1 लाख लिटरा वयर आसतली पूण हेचो कांयच यूज गांवांतल्या लोकांक जायना। उदक येता डायरेक्टली पायपलायनींतल्यान सगळ्यांक सोडून 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 लास्टाक आमच्या गांवांत जितले उदक येता तितले उदक आमकां मेळटा। थोडे वाडे अशे आसात तांकां 15-15 दीस उदक येना। जाल्यार हो ह्या जर प्रॉब्लेमाचें सोल्युशन ही टाकी भरून जर मेळटा जाल्यार ते सोल्युशन कित्याक काडनात हे कित्याक हे डिपार्टमेंट ही टाकी अशी अनयूज दवरता। हांव पंचायती कडेन मागता जे आमचे पंच सरपंच आहा तेंच्यांनी हांगासर येवन पळोवपाचें ही बऱ्या कंडिशनान आसा ही टाकी। तुमकां हांव दाखयता मागीर बरी क्लीन आसा कांय पिड्यार जाल्लेली ना। हांगासर जर उदक भरलें आणि ते जर उदक आमच्या गांवांत सोडलें जाल्यार मिनिमम 4-4 वरां तरी दिसाक उदक येतलें आणि हो जे लोकांक दीस रात उदकाची वाट पळयत बसची पडटा ते बसचे पडचे ना। म्हणून हांव सरकारा कडेन मागता की अशे सगळ्या कितलेशेच गांव आसतले गोंयांत जेंकां उदक ना नळाक उदक येयना ताका लागून तेंचे फूल शेड्यूल हालता। जाल्यार अशा हे टाकयो जे आसतात गांवांतले तेंचो यूज करपाचो आणि लोकांचे हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो।